PWD कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। 2003 वर्सा सावन हे कामगार कायम स्वरूपाच्या नोकरेचे प्रतीक्षेत आसात। फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन तांकां नोकरेविशीं कसलीच सुरक्षा दिवंक ना। सध्या तात्पुरती स्वरूपात काम करपी कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग नियमित करचे, तशेंच नियमित कर्मचाऱ्यांक मेळपी वेतन आनी सगळ्या सुविधांचो लाव सोसायटी कर्मचाऱ्यांक दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। मागण्यो पुराय करपा खातीर कामगारांक सरकाराक 8 दिसांची मुजत दिल्या, ना जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। 2003 पासून जे आतापर्यंत म्हणजे गेली 23 वर्सां सोसायटीच्या नांवान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी कामगारांक जे फटयलेले आसा तेचो पर्दाफाश करपाचो म्हणून आमी ठरयलें। आनी हे जे षडयंत्र आसा की बारीक मनशाक हांगा सोसायटीन पार्क करून ठेवप आनी तांकां रेगुलर सर्विसी पासून वंचीत करप, हे जे षडयंत्र आसा ते आतां पुरो करपाची पाळी येयल्ली आसा। म्हणून सरकाराक जाग हाडपा खातीर आमी आमची एकजूट म्हणजे त्या दिसा सांगिल्लें की काणकोण पासून ते पेडण्या पर्यंत आनी वास्को पासून ते वाळपय पर्यंत सगळे ह्या खात्यान जे काम करता PWD लेबर सोसायटीन ते सगळे आयज एकवटलेले आसात। आयज थोडे कामगार आमकां येवंक पावले ना, कारण PWD लेबर सोसायटी ही एसेन्शियल सर्वीस प्रोवायड करता। आमच्या गोंयकार भावांची त्रास जावची न्ही, त्यांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण ह्या स्टेशनार काम करता, आपूण येयना बट आपूण तुमच्या वांगडा आसा, हें प्रत्येकान सांगलें। म्हणजे आयज आमचो लेबर सोसायटीचो कामगार जो आसा पळय तो रेगुलर पे पासून वंचीत आसा। पूण आयज जेन्ना अशी पाळी तेजी एकजूट दाखोवपाची येयली तेन्ना तो गोंयकाराचो विचार करून आपापल्या वर्क स्टेशनाचेर आसा। म्हणजे एक सामाजीक बांदिलकी एक कामगाराक कशी आसता आनी एक कामगार राष्ट्र निर्माण कसो करता हेजें एक उत्तम उदाहरण हे कामगारा मदीं आयज पळोवंक मेळटा। लेबर सोसायटी म्हणून तेंची पिळवणूक चालूच आसा। ते तितलेच काम करता, काही जाण बिलिंगेचें काम करता, काही डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, डेटा एंट्री आनी बाकीचे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणून काम करतात। म्हणजे जे रेगुलर डेजिग्नेशनाची गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसतना पळय त्याच डेजिग्नेशनाचे सेम प्रोफायल आमचे सोसायटीचे कामगार करतात। पूण तांकां पे मेळटा कितें? पयलीं मेळटालें डेली वेजीस। गेल्या 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आंदोलन केलें तेन्ना तांकां टेम्पररी स्टेटस काही जाणांक मेळ्ळो, बट काही जाण अजुनूय वंचीत आसा, अजून रावल्या की आयज ना फाल्यां तांकां मेळटलें। 2003 जेन्ना तांकां घेतलेलें, स्टार्ट केल्ली ही सोसायटीची, तेन्ना तांकां कमिटमेंट दिल्लें की तुमकां एक दीस हांगासर आमी कन्फर्म करतले। म्हाका दिसता 1 किंवा 2 जे मंत्रीन, तुमकांय खबर आहा कोण मंत्री PWD चड सांबाळा तो, त्या मंत्र्यान आपापले लोक जे आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसले पळय तांकां त्यांनी कन्फर्म केलें आनी बाकीच्या गोंयकारांनी वयचे खंय? PWD लेबर सोसायटी अशी की लोना गेली आमी, खंय लोन मेळना, तुमचो पेमेंट कमी म्हणटा, तुमकां कितें दिवं? पेमेंट स्लीप पळयता ना, तुमी PWD लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां पेमेंट जावची ना म्हणटा, तुमचे भायर पडटले म्हणटा लोन, ते मेळना। भुरग्यांक बरें बाबा फ्युचर दितले ते ना आमकां। लोना खातीर आमकां अर्दें आमचें आयुश्य थंयच वता। गोल्ड लोन काडलें थंय भरलें, प्रायवेटान गेली थंय पयल्या ना आसूं तुमकां लोन मेळचो ना, तुमी चला म्हणटा। आतां आमी करपाचें एवरी सेकंड सॅटर्डे आमी म्हयन्याच्या CM वचून मेळटा, सर आमचें कितें जालां, हांव पर्सनली हांव उलयतां CM कडेन, सर आमचें कितें, तुमचें जालें तुमचें जातलें, तुमकां आनी तुमी परत येनाका हांगा। बुके सुद्दां दिल्लो आसा, म्हाका दिल्लो आसा बुके, तुमचें जालें आतां, तुमकां आनी परत येवपाक दिवचें ना, पूण तुमचें जातलें, बजेटां तुमचें घाला। पूण बजेट मेरेन रावली आमी, खंय कितें जालें कांयच ना। आतां परत वचपाचें आशिल्ली म्हणल्यार नाका म्हणपा लागले, दोतोर म्हणपा लागलो आमकां हांगा पळोवया पयलीं कितें जाता तें आवाज करून, थंय तरी जायना जाल्यार मागीर फुडें वतले आमी। आतां करपाचें तरी आमी कितें? हांव जेन्ना 2013 जेन्ना PWD लेबर सोसायटी कामाक लागलो तेन्ना खूब उमेद जाली म्हाका। कारण खरें म्हळ्यार हांव पयलीं कंपनी कामाक आशिल्लो, पूण तें काम सोडलें हांगासर कामाक गेलो, पूण तेन्ना कितें जेन्ना रोखडें केन्ना तरी फिक्स जातलो अशें म्हणून। पूण कालांतरान 2-3 वर्सां आनी 5 वर्सां 6 वर्सां 7-8 वर्सां आली, केवळ 12,000 पगार जो म्हयन्याक तो घेवन म्हणजे म्हजी जी फॅमिली आहा ती हांव चलयतालो। म्हजी फॅमिली म्हणजे म्हजी जाणटी आवय, म्हजी बायल, म्हाजो चेडो, अशी आमची फॅमिली आसा। दिसतालें की प्रत्येक फावटी की आयज फिक्स जातलें, फाल्यां फिक्स जातलें, आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो अशें दिसतालें, पूण त्या आशेन आज पर्यंत अशे दीस काडीत रावलो।